बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. काळजांतलें बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्यान उतरां वतली, उतरांतल्यान व्हांवता अशें आमी म्हणटा. आयज जेजू पेद्रूक विचारता, लोक म्हाका कोण सोदता? उपरांत तूं म्हाका कोण सोदता? आनी हो काळजांतलो जबाब पेद्रू कडचो तो मागता. आयज दर एकल्याक तोच जेजू आमकांय विचारता जायत, तूं म्हाका कोण सोदता? हो पर्सनल जबाब आमचो एक एकल्याचो जेजूक दिवंक आमी वावरुया. पेद्रूचो जबाब जालो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमी ताचेर स्वत मानता जाल्यार आमचो जबाब कितें? हे दिसांत आयज आमी मागता मर्सिया फ्लोरिंडा फेर्नांडीस ह्या भुरग्याचो जल्म दीस, ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमचीं काळजां मनां उक्ती करून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागया. सम्या जेजू, व्हडलीं व्हडलीं उतरां वापरून आमी मागणी केल्यांत. स्वादीक आनी ओडता बरीत उतरांनी रोचलोलीं गितां गावून तुजी स्तुती केल्या. पूण जायते फावटी फकत हो उतरांचोच बडबड जाला. आमकां बोगोस. सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता जेजू, भावार्थाच्यो सगल्यो चाली रिती आमी पाळल्यो. परबो नोवेना आनी देवोत्सवां करून आमी आमच्या भावार्थाचो गणगण केलो. पूण जायते फावटी आमच्या जिविता आनी आमच्या भावार्थाच्या खरण्या मदें संबंद ना जाला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकर, सोम्या जेजू, कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून सगळें बंद आसलें. गरजेवंतांचे हाल पोद्रे पळोवन तांचे सवे हांव देवाक पळयतां. असल्या भावनांनी आमी तांकां आमचो आदार दिवंक येतालो. पूण आमची चिंतनां फकत चिंतनाच उरल्यांत. आमकां बोगोस. सोमिया काकुतकर, सोरपोलिदा देव आमची काकुतकर आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक उत्सर्गी, शांती ताच्या इश्टा संवसारी, सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या राया, सोरपोलिदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवनासता, तुज्या तर वैभव आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सोम्या देवा, देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकुतकर कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसताय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या खातीर देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर,
Ecloso Permesor. Amen. प्रार्थूया. देव आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सरींच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तुजे जोडटे वेलो हांव तुका निकलावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकलाक उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसाक म्हज्या चाकरा एलेकेमांक हिलक्याच्या पुताक आपयतलो. तुजे राजकी वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आधीन कोत्तलो. जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोरोडांच्या तो बापूय जातलो. ताचे भुजार दाविदाच्या घोराण्याची चावी घालतलो आनी तो उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना आनी तो दांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घोराण्यांक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. सगल्या वन श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो काल्तिकायेन पळयता. पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखूंक पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा थोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासणाक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचे रोचणेक सोडूं नाका. वाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप.
कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाच्या गिरेस्कायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताचे गिन्यानाचो कोणाच्यान ताव घेवंक जाय ताच्या निर्णयाचो, ताच्यो मांडोन्यो कोण सोदून काडटलो, सर्वेस्पराचें मोन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा, ताका आदीं आपणें दान देणें दिलें देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचे कडसून आयलां, सगोर ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें उद्गार. तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे ताचेर जोयत व्हरचे नात. Sorvespo तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलों आनी तूं संवसारान बांदशीत तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ता. भयणीनो, एक दीस एक ल्हान भुरगो आपल्या बापाय लागीं विचारता, देव केदो व्हडलो आसा? हाव बीग इज अ गॉड? आनी तेन्नाच भायर एक प्लेन वेता तें हो बापूय आपल्या पुताक दाखयता आनी म्हणटा, तुका हें प्लेन मळबातान वेता तें कितलें व्हड दिसता? आनी तेन्ना हो ल्हान भुरगो म्हणटा, तें इल्लेशें ल्हान आसा, कित्याक हें प्लेन पयसतान वेतालें म्हणटच
इल्लेशें म्हणटा. हो बापूय ह्या पुताक घेवन एअरपोर्टार वेता आनी तेन्ना एअरपोर्टार प्लेन आसा तें आनी दाखयता आनी म्हणटा, पळय प्लेन केदें आसा तें सांग. आनी तेन्ना फुड्यांत रावन येदें व्हडलें प्लेन आसा तें पळोवन भुरगो म्हणटा, प्लेन खरेंच व्हडलें. आनी तेन्ना बापूय ताका सांगता, जितलो तूं लागीं आसता ह्या प्लेनाक तेन्ना ताचें व्हडपण व्हड कितलें तें गमता. जितलो तूं प्लेनाक चडशिल्लो पयस आसता तितलें हें प्लेन धाकटुलें दिसता. तेन्ना म्हणटा, तुज्या जबाब तुज्या प्रश्नाक देव कितलो व्हड आसा. जितलो तूं देवा कडसरलो पयस आसता तेन्ना देव ल्हान दिसता, पूण तूं जितलो देवाक लागीं आसताय तेन्ना देव व्हड दिसता. भावभयणीनो, आयज असलोच प्रश्न जेजून पेद्रूक केलो, लोक म्हाका कोण सोदता. पेद्रून आपल्या बाबतींत जबाब दिलो. जेजूक नाका आसलो रेडीमेड आन्सर. ताका जाय आसलो तो एक एकलो आपणाच्या काळजान ते खोरायेच्यान कसलो जबाब दिता पळय तें. आनी आमी जाणा पेद्रून म्हटलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबडीनो, आयचें पयलें वाचप एझेकियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आसा. आदलो करारांतलें वाचप, आदलो करार नव्या कराराक हाची भरती समजूंक आमकां आदार करता. ओल्ड टेस्टमेंट फुलफिल्स द न्यू टेस्टमेंट. आनी नव्या करारांत आदल्या करारांत एके भाशेन देवाची पदवी ताणें प्रॉफेसी दिल्ल्यो, बाकीत केल्लें तें कशे भाशेन नव्या करारान फुलफील जावन बाकी तें साकार जावन कशे भाशेन देवाची पदवी ओळखूंक आदार करता. म्हणटच आयचें पयलें वाचप सुमार 700 वर्सां जेजू संवसारान मनीस कसो जल्माच्या आदीं घडलें. जेरुजालेम शार हें आसिरियाच्या राजान आनी आसिरियाच्या लोकांनी एके भाशेन तांकां ओत्रेत कसो दिलोलो. आनी तेन्ना थंय राजा एझेकियेल आसलो. हो राजा प्रवादी इजायासाक विचारता, आमचें कितें जातलें, जेरुजालेमाचें कितें जातलें. आनी प्रवादी इजायास म्हणटा, भियेनाका, ह्यावी जेरुजालेम शार राखतलो. पूण ह्या एझेकियेलाचो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तो शेबना, हो गोरविश्ट, ताका गोर्व आसलें, तो देवाचेर पातयेन आसलो. आनी तेन्ना इजायास प्रवादी ताका एके भाशेन खस करून म्हणटा, तूं सोंपतलो, तूं मरतलो, आनी एके भाशेन तूं एक्झायल जंय पयस तुका धाडटा थंय तुका आनी उरचो ना, पूण तुज्या जाग्यार बरो मनीस येतलो. आनी तो म्हणटा तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एलियाकीम हो येतलो. आनी ताचें उमकेच भाशेचें बरें न्हेसण आसतलें, ताच्या वेणाक बरो पट्टो आसतलो, ताच्या हातांत ताच्या भुजाचेर लांकडाची चावी आसतली. आनी ही चावी ताणें बंद केली जाल्यार दारां कोणेंच उक्ती करूंक जावची ना. ताणें धांपलेलीं ताणें उगडलेलीं दारां दुसऱ्यांनी बंद करूंक जावचें ना. हे भाशेन एझेकियेल प्रवादी आयचें तें पयलें वाचप आमकां सांगता. तातूंत एलियाकीम कसलो हो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जातलो तें सांगता. बाबडीनो, ही खबर सांगून देव तयार करतालो कशे भाशेन जेजू संवसारांत येवन हेंच जें एलियाकीमान केलें तें करतलो म्हणून. तेच बरोबर आनिकूय तो एक कंपेर करून म्हणटा, एक हूक कसो जमनीक गोट धरून आसता जेन्ना एक टेंट वो आमी बिचीर आमी पळयता जायते पळय टेंट घालता, ताका हूक आसता. हे हूक गोट जमनीक धरून कसलेंय वादळ मोड आसलें जाल्यार तें टेंट वचना, कित्याक तें हूक गोट धरून आसता. ते भाशेन म्हणटा हो एलियाकीम. आनी हेंच जेजूक दाखोवन कसलेंय वादळ मोड जिवितांतलें आयलें जाल्यार हो देव आमचो आसतलो म्हणून आमकां हें पयलें वाचप सांगता. बाबडीनो, आमी आयकलां शुभ वर्तमानान कशे भाशेन लोक म्हाका कोण सोदता म्हणून विचारलें तेन्ना जेजून पेद्रूक जेजूक नाका आसलें
लोक आपणाक कितें म्हणटा तें जाणा जावंक हें कारण ताचें नासलें. थोडो लोक समजतालो, हेरोद पर्यंत समजतालो जुवांवाक ताणें मारलेलो म्हणटच होच जुवांव परत आयला, ही समजणी आसली. थोड्यांक आसलें तांचें ट्रेडिशन कितें, एलिजा गेला आनी इज्रायलाक हो मिसाया नवो मागपाचो आसा तेन्ना हो इजिकेल परतून येतालो हो म्हणून तो जेजू. सो हेरोद समजलो जॉन जुवांव म्हणून, थोडो लोक समजलो हो इजिकेल म्हणून. ताका लागून जेजू तांचो जबाब मागता, लोक म्हाका कोण सोदता. आनी हो जावन आसलो. इट वॉज अ ग्लोरियस मोमेंट सगल्यांक तांकां. आनी तेन्ना 2 वर्सां सुमार तयार केल्या उपरांत हो पेद्रूचो जबाब, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबडीनो, जेजूक जाणा जावंक जाय आसलें एक एकलो तांचो जबाब कितें पळयलो. आयज तोच जेजू दर एकल्याक आमकां मागता, आमचो जबाब कितें. आनी जेजू पेद्रूक म्हणटा, तूं खडोप. आरामायक भाशेन जेजू उलयताली ती भास केफास. केफास म्हळ्यार रॉक, खडोप. ग्रीक भाशेन पेत्रा, लातीन भाशेन पेत्रूस अशें म्हणटा. हो टायटल आनी कोणाकूच नांवांक तो नासलो पयले फावटी तो उजार केलेलो. कित्याक जेजू जाणा आसलो हें मिसांव दिवचें आसा पळय तें कशे भाशेन आपली इगोर्ज मात ह्या कोडपाचेर बांदलेली आसतली पळय ती. जेजू ताका म्हणना तूं हो फादर म्हूण टायटल दिना, हो होली फादर म्हणून दिना, किंग, एम्परर असलो टायटल दिना, तूं खडोप म्हणटा. हो एक युनीक टायटल पेद्रूक तो दिता. आनी हाका लागून हें उतर बाबडीनो केफास म्हणटालो तेन्ना न्हयच फकत तो लोक आरामायक भास उलोवपी म्हणटालो, पूण हेर पर्यंत ग्रीक लोक आपणाचे भाशेनूय हो टायटल पेद्रूक उजार करतालो. जे भाशेन आबा हो हें उतर आसा सगल्यांक उजार करताले ते भाशेन होय टायटल पेद्रूचो तो उजार करताले. बाबडीनो, एक युनीक प्रॉमीस जेजू तांकां करता. आनी तो म्हणल्यार पवित्र आत्मो भासायतलो. हें करपाक सोंपें नासलें. जेजू जाणा आसलो हें करपाक सोंपें न्हय म्हणून. इगोर्ज मात चुकची ना अशें केन्नाच धरूंक नासलें. आमी जाणा इलेकेम उपरांत चीफ मिनिस्टर जातकूच जेरुजालेमचो बसून जालो. आमी जाणा पेद्रून जेजूक हें उतर म्हणटचूय तूं क्रिस्त देवाचो पूत, पेद्रूय नेग्यार गेलो. पूण तरी आसतना जेजू जाणा आसलो असले अशक्तायेचेरूच आमची इगोर्ज मात बांदलेली आसा जाल्यार ती केन्नाच हालची ना म्हणून. बाबडीनो, आमी जाणा संवसारान कितलेच डिनेस्टी येवन गेले, कितलेच राजा येवन गेले, कितलेच एम्परर जाले, पूण जेजून 12 जाणांक घेवन ही इगोर्ज मात सुरू केलेली आयज पर्यंत कितलेच ताचे फाट लावता. म्हणटच पवित्र आत्मो आसाच म्हणून आमकां दुबावूच ना. आयचें दुसरें वाचपूय आमकां सांगता जेजू देवाच्या कितलो सोंदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो म्हणून, ताची जाणवायेचो, ताच्या गिन्यानाचो ठाव कोणें काडूं येता काय म्हणून. बरें गायन आमच्या गायनाचे जेल्यार आसा देवा तुजे दौलतीची म्हणून. ताचेर आख्खें आटाप ह्याच वाचपाचेर आटापलेलें आसा. देवाची जाणवाय, देवाची गिरेस्तकाय व्हडती. दर एकल्याक आयज आमकां ही जाणवाय, ही गिरेस्तकाय मागुया. दर एकल्याचो आमचो जबाब जावं दी. जेजू म्हाका तुका प्रश्न करता, तूं म्हाका कोण सोदताय. एक एकल्याचो आमचो पर्सनल जबाब दिवया. आमचो जबाब धरचो न्हय इगोर्ज मातेन हें वायट चलता, तें वायट चलता, हो तो हे भाशेन जियेता, क्रिस्ती मनीस हे भाशेन जियेता, हाचेर धरचो न्हय. जेजू म्हणटा तुजो जबाब कितें. यू डोंट लीव बाय कंपॅरिजन. म्हणटच आयज मागुया देवा लागीं दर एकल्याक आमकां असलेंच मोन आनी काळीज जंय जें जेजून पेद्रूक विचारलें, तूं म्हाका कोण सोदताय. होच प्रश्न तुका आनी म्हाका, तूं म्हाका कोण सोदताय. उबी रावया. तुमचोच बाबाट सभे माजार चालुया. सत मानता देवाक
तुझ्या बापा सगळ्यांच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या ख्रिस्तात आमच्या सम्या तो पवित्र Samolo, agora brilhai Samolo, Ponços Calvanicosle, Tagagusar Solo, Tomeroni Tacanicipilo, Tomelemo Deuro, Sistresa Meletlo Juonsolo, Sorgar Solo, Sorpodvedar Deva Bapacia Usviat Voslai, Tuitanci Meleci Monsui Corungiatolo, Sorpanta Povitramia, Katolik Povisobe, Boktaco Ektar, Patlace Boksone, Kulice Jorpon, Sasnace Jivit, Amen. दरेके खिणांत आमकां फकत देवूच फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक शकता. तर कालत्या काळजान कांय आमच्यो गरजो आमी ताचे मुखार दवरुया. आयज जायतीं पोरजां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळोवंक आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं पोरजां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माच्या पोरजेन आनी ओदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आयज जायतीं पोरजां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. ह्या पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक तशेंच हे पोरजेन खोऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज जायत्या पोरजां एक वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटात पूण दुसऱ्या वाटेन ताका वळखून आसलेल्या भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोंपता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडीत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगीच पेखोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो मोगळ बापा, कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात ती तूं दयेन स्विकार कर. ओदीक करून तुज्या पुताक आमच्या जिविताचे दर एके घडयेक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो खरो आनी फावो तो मान दिवंक आमकां उक्त्या मनाची कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेऊया C25. Oh
भाव भयणी मोशान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात घालून उबे आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रार्थुया. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी शासनाच्या देवा सरकाड्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबाचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसुत्वेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो कट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती बागेवन दोन दुतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून पेद्रूचेर विस्वास दवरलो. जीजस ट्रस्टेड पिटर. होच विस्वास जेजून आमचेर धरून दर एकल्याक आमकांय मिसांव दिल्लें आसा. हें मिसांव फुडें व्हरूंक
इगोजमातीचे दोरिकले आमी प्रवादीक ताळो आमचो बारूंक आनी गोठ खांबे कशे दोरिकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा ती ओळखून पाडूंक आमकां आदार आनी कृपा ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनेंतल्यान मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संखायो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां थाळी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सुवासकाय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी होच तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. होच जेजू ह्या वेळार आमकां आपल्या आत्मीक जेवणांत वांटो दिता. ताका आमी घेता हांव ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D40. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा
हांव ताका जिवंत करतलो. प्रार्थुया. सर्गींचे बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शॉर्टाक गीत घेऊया F23.